थंय हायस्कुलाक चढून एक गुरुवार नंतर भुरग्यांक घेवनूच आसा. आतां सांगा म्हाका 12 वर्सांच्या चलयेन या 12-13 वर्सांच्या चलयेन आवय जावचे सारकें गी या 18 वर्सांची उण्यार ती गड आसचे सारकें. आनी एक बेजारायकर जर तुका न्हीद पडली जाल्यार तुज्या कशार ते मेला म्हणून अर्थ. जायते फावटी ह्या सुन्या बरी आमचें जिवीत जाता. जेजू क्रिस्त दे मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं आयताराच्या सकाळी देवपणाच्या कामाक म्हूण एका फिरगशेक हांव बायकार वचून आसलो. वेळ उणो आसलो म्हणून फास्ट आसलो आनी अशें वचोन आसतना काही 70-80-85 स्पिडार भोवशें आसलो. तितलें आताना तो भोवशा 8 सोणाचो वेळ आनी तुमी जाणात सुनी तांचो तो बोंटेचो टायम तो. आनी हांव वचोन आसा म्हज्या दाव्या तावन उजव्याक. हांव सादारण एक सुरत तावन मुल्कीच्या रोडार आसा. म्हज्या दाव्या तावन उजव्याक त्या हायवेरच सादारण एक 6-7 सुणी सडन रिगली. हांव त्या स्पिडार त्या सुन्याक आपटलो जाल्यार हेल्मेट घाल्लें पूण उरतो ना भोवशा. कशें म्हणी करन कांय करूंक जायना. थोड्याच हाच्या भितर त्या बायतान दाव्या कुशीत हांव त्या मार्गार रिगल्यान. म्हज्या उजव्याक आनी एक ट्रक आसलें. त्या ट्रकाक हांव ओवरटेक करन कित्याक तें उजव्या सायडीक आसलें 4 लेन असो. ह्या कुशीक हांव ओवरटेक करनासा. एक्चुअली हांवें त्या कुशीक करचें पूण ट्रकान तें लेन सांबाळून पाळूना हांव उजव्या दाव्या कुशीतान ओवरटेक करनासा. कशें म्हणी त्या सुन्यांत हांव एस्केप जालो. पूण म्हाका ती दाव्या कुशीतान आयिल्ली सुणी वचोन पडली त्या ट्रका पंदाक. एकाच घडये 7-8 सुणी खलास. भाऊ न्ही भयणीनो, हांव हें गणीत कित्याक दिता गे म्हळ्यार होय खंडी जर म्हाका राखलें देवान तें खंडी तांतू दुसरो विशय ना. पूण ती सुणी त्या तांच्या बोगणांनी तांकां समजून येना. ती खंय वेचें खंय वचोंक नजो तें तांकां कळीत ना. त्या तांच्या ओडण्याक बली जावन तांचो जीव तांणी होगडायलो. जायते फावटी ह्या सुन्या बरी आमचें जिवीत जाता. केन्ना ओडण्याक मनीस आपल्या जिवितांत प्राशस्त दिता. समजून एक न्ही आपणाक जाय तशें आपणाक ओडणी आसा त्या खातीर तो जियेता ती ओडणी पाळूंक म्हणून तेन्ना ताचें जिवीत होगडायता. मनशाक हें एक मन जाती मारिपाक आमकां एक ते जाल्ल्या एका गणिता मुखांतर एक समजूंक केल्लें सलीस जाता. कित्याक आयची दोनी वाचपां ह्या संगती विशयान आमच्या लागीं उलयतात. आनी त्या खातीर आमी किर्तनांत सोम्या लागीं बापा लागीं मागलें, आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सर्वेस्पराचो ताळो सदांच आयकूंक मोण आसल्याक आयकता. देखून आज फाल्यां या काल या आतां या मागीर म्हणून ना, सर्वेस्पर सदांच उलोवन आसा. कित्याक तो आमचो बाप. हे एका देगेक दवरया. आनी एका रितीन आमी पळोवचें तर जाल्यार हांगा काजाराची प्राय कितली. चेडवान काजार जायचे जाल्यार आमच्या भारतीय रुली प्रकार 18 वर्सां जायचे. तेंच आमच्या आफ्रिकांत आमचे जायते फ्राद थंय काम करन आसात. तांसानी आनी तशें हेर ट्रायबा मदें थंय काम करन आसात. थंय हायस्कुलाक चढून एक गुरुवार नंतर जाल्यार भुरग्यांक घेवनूच आसा. 13-14-15 वर्सांची जायती मुणयेत गुरुवार आसतात या आवय जावन आसतात. आतां आमची स्थिती बरी की तांची स्थिती बरी. कित्याक एक चली चिंत्या 12 या 13 वर्सांच्या प्रायर एक आवय जावंचे जाल्यार त्या प्रबुद्धपणा पावता तर 18 वर्सां कित्याक राखायचे. तेंच बरें न्ही गे. आनी हेर कडेन पॉलिगमी म्हणजे एकच दादलो या एकच स्त्री आसा जे म्हणून ना. काजारांत कितलीं जातात. तुका तुज्या लागीं पयशे आसात जाल्यार 4 काजारांय जावयेत या
काजारांत ते नैतिकता एक स्त्री या एक दादलो म्हूण तें सांबाळीचें म्हणना तुका जाय जाल्यार बरी जियेत कशें म्हण जाती काजार आसा गी म्हण जाती एकामेका ती बसतात गी ती जियेनात गी आमी कितें जियेचें हें पळयतना आमकां दिश्टीक पडटात उपादेस हे उपादेस आसल्या वरवीं पाताक आयलें जर ते उपादेस नासले जाल्यार पाताकय आसतना आमच्या कोशेरदाक तें सूख म्हणून बगतना आरामेर आमकां जाय जाल्यार बरी आमी जियेत आसलें आनी ह्या खातीर भावन आनी भयणीनो जायते फावटी आमी उपादेस म्हूण सांगतना देवान एक उपादेस दिवन आमचें एक जिवीत एक बारीक कश्टांचें केलां एका रितीचें अर्थराहीत केलां गोडसाने विनय केलां आमकां कश्टूंच्याक हो एक देव आसा म्हणलें तसलें चिंता पयल्यार सूख जावचें ना कित्याक जायत्यांक प्रो कावन्सिलिंगांत या कुमसारांत या अशें संवाद करतना देवा विशयान नुसतो नेगेटीव सूख चिंता आसा कित्याक आमचें जिवीत चिड्डूंक म्हणल्यार बरी तो एकलो आसा म्हणलें तसलें एक बोगाप आसा आतां सांगा म्हाका 12 वर्सांच्या चलयेन या 12-13 वर्सांच्या चलयेन आवय जावचें सारकें गी ह्या 18 वर्सांची उण्यार ती गड आसचें सारकें खंयचें सारकें 12 वर्सांची उण्यार 18 वर्सां आनी इल्लीशी चड जाल्यार बरें कित्याक थंय खाली कुडीक मात्र जल्म दिवचें न्ही त्या भुरग्यांक कुडीन वाडलां जावंक पुरो पूण मोतीन भोगनांनी आनी ताच्या सार्वत्रीक व्यक्तित्वांत तें आनीकी ल्हान भुरगेंत तें व्हड जावना आवय जावचें तसलें तितलें वर्तें तें देणें तें स्विकार करूंक आणकी तयार जावना तें पळोवन ज्या समाजांत इल्लीशी म्हणी समजून येता ती समाज उण्यार इतली प्राय जायचे ताचें उणें जालें तर जाल्यार तें सारकें न्ही त्या भुरग्याच्या जिवाक बाधक जाता त्या भुरग्यान दिवच्या जल्माक थंय बाधक जावचो अवकाश आसा ते समाज कश्टार पडटा त्या खातीर ह्यो रूल हाडल्यात देखून हर एक रूल रेग्र उपादेस दिल्ल्याच्या बऱ्यापणाक न्ही रेग्र केल्ल्याच्या बऱ्यापणाक न्ही जो कोणा खातीर रेग्र केल्या ताच्या बऱ्यापणाक म्हणून उडास दवरचें त्या खातीर एकच एक उपादेस पवित्र पुस्तकांत तो देवाच्या फायद्याक न्ही तो आमच्या बऱ्यापणाक मनशाच्या बऱ्यापणाक देखून आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादे मुखांतर देवान सांगची ती उतरां म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो तुमी म्हजी परजा जातल्यात हांव तुमकां फर्मायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें पूण तांणी पाळो दिलो ना तांणी खाण दिवंक नात आपल्या खोट्या काळजाचे धरून हांवें ती चल्ली आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवच्या बदलाक पाट दाखयली तांणी खेरस केलें ना हट्टान तांकां जाय जाल्ले बरी चल्ली भाऊ आनी भयणीनो हें सादारण एक 2,500 वर्सां आदीं बरयल्लें तसलें बहुशा ही मनशाची प्रवृत्ती जें कितें नीज जावन ताच्या बऱ्याक आसचें तसलें समजनासतना ताच्या वायटाक आसा तें करचें ती प्रवृत्ती आनी बदलूंक ना आनी बदलूंक ना कोण बदलला म्हूण सांगूंक सकात आमचे थंय त्यो ओडण्यो नात गे आमी कितें निजायकी आमच्या बऱ्याक पडचें तसलें करिनासतना आमच्या वायटाक पडचें करिना गे देखून भाऊ आनी भयणीनो इगर्जमतेच्या शिकवणे प्रमाणे 7 मूळ पातकां आसात आमी कॅपिटल सिन्स म्हणटा जी हर एकल्या थंय आसात मनशाच्या त्या पडणे वरवीं आदाव आनी येवे तावणू आमी घेतिल्ल्या त्या एका वोजा वरवीं आमकां हर एकल्याक एक न्हय एक ह्या 7 पैकी अस्कतकाय आसा थोड्यांक एकाच्या चड आसूंक पुरो पूण एक पुणी अस्कतकाय आसात त्यो सगळ्यो अस्कतकाय एकाच कलें हर एकल्या एकाच रितीन आसा जें म्हणना कसलें पुरा हंकार इंग्लिशान आमी प्रायड म्हणटा हंकार म्हळ्यार व्हडले हंकार व्हडले ओडपण आसलचें मात न्हय देवाक तूं देव न्हय हांव तुका कॅर करिना आउट हंकार म्हळ्यार स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस म्हणटा आमी अत्मीक जावन कुड्डेपणू गण्य करिनासतना आसचें हंकार मोसोर राग पोटार्दपणू कामातुराय आबलेस आनी आळसाय ह्यो 7 संगती हर एकले थंय एक न्हय एक एका रितीन आसात आनी ह्यो सावकास
आनी दुसऱ्या संगतींक जल्म दितात केन्ना ताचे वयर आमी निगा दवरिना आनी हें कंट्रोल करचे खातीर आसले ते देवान दिल्ले ते उपादेश ते पाळिना जाल्यार तुज्या कुटुंबाचें तुज्या मोगाचें जिवीत तूं पिड्ड्यार करता तितलेंच देवाक ताचें कांयच नश्ट ना कांयच लाभ ना भोवन आनी भयणीनो हाचे तावन एक मेळ आमी आनी एक मेळ पळोवचें तर जाल्यार जुआंवाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 10व्या वाक्यांत जेजू म्हणटा सोर येता फकत सोरूंक विबाडूंक आनी नाश करूंक पूण हांव आयलां तांकां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोवचें मापान दिवंक हेच्या वांजेलांत देंवसार उडोवचें आनी ताचें तावणू कळ्ळें मोणो आसल्याक उलोवंक जेजून दिवचें तसलें एक करचें तसलें एक अजाप आमकां पळोवंक मेळटा आतां कितें गांस आसा गांस इतलोच आमी देंवसार म्हणटना आमच्या मोतीन एक करायतीचें पिक्चर येवंक पुरो तो काळो आसून ताका शिमटी आसून तो कान व्हड आसून नाश्त्यो लांब आसून हें पुरा देंवसार तसो ना देंवसार एकच न्हू ताका रूप ना ताणें रूप घेवचें ह्या संगती मुखांतर ह्यो 7 ओडण्यो कितें आसात त्या संगती मुखांतर ताणें आमचें थंय प्रवेश जावचें आनी सवकास जशें जेजू म्हणटा सोर येता फकत सोरूंक देंवसाराक तो सोर म्हणून थंय उल्लेख करता सोरूंक विबाड करूंक आनी नाश करूंक जे कोण हें निगा दवरिनासतना आपणाचेर निगा दवरिनासतना बेश्टेच तो ते कळ्ळें ताच्या फाटल्यान धांवता जावं पुरो अहंकार मोसोर राग पोटार्थपण कामातुराय अबलेस आनी आळसाय ह्या संगतींतय आपणाकच सोडून सोडता तसो गुलाम जाता तो नाश जाता सोर येता फकत सोरूंक विबाड करूंक नाश करूंक देखून देंवसाराक तुवें प्रत्येक जाण आपयजे म्हणून ना तूं ये आनी असल्या रितीच्या जुआकाल भाऊन आनी भयणीनो आमी कश्टोण आसाव आनी जेजू म्हणटा हांव आयलां तांकां सुटका दिवंक त्या वज्यात हांव सुटका दिवंक जायते पटी भाऊन आनी भयणीनो जें कितें जेजू आमचे खातीर करूंक आयलो तें आमी समजना तसो फायदो आमी निजायकी घेवंक शकना हेच्या वांजेलांत जेजू आनी एक उतर म्हणलो एक बळवंत मनीस आपले हातेरांत घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक बदलत नासता आतां हो घरदार कोण तो बळवंत मनीस कोण बळवंत मनीस हांव आनी तूं आमी हरी एकली घरदार खंयचें घरदार म्हणल्यार तुजें जिवीत तुज्याकी त्या सैतानाक त्या वायट शक्तीक पदवी ना तुज्याकी चड पदवी ना तुज्याकी तो चड गट न्हय आमी जायते भटजींचे सैतान म्हणटाना भियोवचें आनी पुरा ना तुज्याकी तो बळवंत न्हय पूण तुवें ताका तुज्या जिवितांत पदवी दिवची आनी ताका तुवें बळवंत करचो तितलेंच जेजून आपल्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर ताका चलविला तुका जैत दिलां ताचे वयर पूण जर तूं म्हणटाय ना म्हाज्यान कांय करूंक जायना हांव एक कांय चिंता पाटय नासतना म्हाका म्हज्या वडण्या प्रकार हांव जियेता मोण जाती प्रकार जियेता तेन्ना जें कितें तूं जेजूचेर सत म्हणटाय तें फाळिनाय जर तूं जेजूचेर निजायके सत म्हणटाय तर ताचो परिणाम जावन एक स्टीवन रॉबर्टसन म्हणलो एकलो सायकॉलॉजिस्ट तो पयले एथेइस्ट म्हणजे देवाचेर पातयेनी नातलेलो तसलो जावन आसलो फामाद तो अमेरिकाचो आनी सवकास देवाचेर फाटी येता तो देवाचेर विश्वास दवरून फाटी येता आनी ताचे लागीं विचारतना तूं आतां तें तुजें तें भावार्थ आसा गे भावार्थ म्हळ्यार कितें तुजे लाकार तो म्हणटा हांव भावार्थी म्हूण सांगूंक हांव भियेतां कित्याक भावार्थ उतरांनी ह्या खंयचेंय एक सांगच्या दाटापूण ना भावार्थ म्हज्या जिणें दाटापूण आसा देव आसा म्हणून चिंतलें देव आसा म्हणून हांवें भोगाचें हांवें जियेचें तेन्ना मात्र म्हज्या भावार्थाक मोल देखून तें म्हाका भें दिसता कित्याक जायते फावटी उतरांनी हांव सांगूंक पुरो देव आसा पूण हांव करणे जियेतना जायते फावटी हांव देव ना म्हणल्यार बरी जियेतां उक्त्यान तो हांव देव ना म्हणल्यार बरें हांव जियोवन नासलो आतांय जियोवन आसा जायते फावटी आनी अशें जाल्ल्यान भावार्थ आसा म्हूण सांगूंक म्हाका भें दिसता हांव भावार्थी म्हूण सांगूंक म्हाका भें दिसता हांव सतेवंत जावन ह्या सत्यान हांव भावार्थी म्हूण सांगूंक म्हाका खावचें न्ही भोगता म्हणालो भाऊन आनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक कोशाड जसो ताळो आसा हर एकल्याक तो देवान आमकां दिला तो फॉर्म करूंक आसा म्हणजे ताका तरबेती दिवंक आसा त्या ताळ्याक जर आमी तरबेती दिता
तो तुका हरी एक घडये एक ल्हान संगत सदी सांगता तुका अळे हें करी नाका हें सारकें न्ही हें तुज्या बऱ्याक पडना हें आनी एकल्याक दूख काडटा तुजें जिवीत पिड्ड्यार करता जर ताका तरबेती दिनाय जर ताच्या विशयान तूं निगा दवरिनाय खाली भायल्या संगती विशयान मात्र तूं कॅरकाण घेताय तेन्ना व्हडल्यांतली व्हडली चूक केल्यार तुका कांय भोगना कितलेशे राग दवर न्हू हेरांक अन्याय करन आरामाय न्हिदतात आनी चिंतूंक पुरो हें एक व्हडलें आशिर्वाद म्हूण न्ही आनी एकल्याक बेजाराय करून जर तुका न्हीद पडली जाल्यार तुजें कोशार तें मेला म्हणून अर्थ आनी एकल्याक अन्याय करून ताचें नांव पाड करून तुका बरी न्हीद पडली जाल्यार तुजें कोशार तें मेला तुका डिस्टर्ब जायचें ओवर सेन्सिटीव न्ही म्हणजे हर एकल्याक काल सांगल्या बरो दुकान बसचें न्ही भाऊ आनी भयणीनो आमकां एक थ्रेशोल्ड म्हूण आसा म्हणजे खंयची एक दूख आतां खाली हांवें आपटलें जाल्यार दुकाना इल्लो चिमटो काडलो जाल्यार टायट धरलें जाल्यार दुखता पूण इल्लेशें उणें केलें जाल्यार म्हणजे ती दूख म्हणून समजूंक एक लेवल आसा हर एक कडेन चिंत्या ती दूख सुद्दां ना कितलें चिमटो काडल्यार दुकाना तर खंय म्हणी पांय हांवें आपटिलो जाल्यार म्हाका कळना परिणाम कितें दूख ना जाल्यार बरें न्ही गी ना तें रागात गेलें जाल्यार तुका कळोवंक कळना रागात खाली जावन तूं मरशी म्हणजे आमच्या कोशेरदाक आमच्या मोतीक कितें सूख आनी कितें बरें तें समजून तिचे छाती आसा जे आनी ती हरी एकल्याक आसा भाऊ आनी भयणीनो खरेंच म्हज्या काळार आमी आसांव आसता प्रत्येक जावन हें देव आमच्या लागीं वांटून घेवंक आशेता ताची समजून आमकां दिवंक आशेता भावार्थ म्हळ्यार देवाच्या नदरेन पळोवचें देवाच्या उजवाडान पळोवचें आमचें जिवीत आनी त्या खातीर ताणें उपादेश दिले कितेंच आमच्या वायटाक न्ही तर हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना पयल्यान आमकां गिन्यान दिल्ल्याक समजणी दिल्ल्याक देवाक आमी अर्घ दिवया दुसऱ्यान सर्वेस्पर असो ताळो आयकत जाल्यार तुमची काळजां धरून करिनाकात म्हणलें तें सर्वेस्पर असो ताळो आयकूंक अत्रे घेया लेट अस डिझायर टू लिसन टू द वॉयस ऑफ द लॉर्ड तो खंडीत जावन एकच आमच्या भावा भयणी मुखांतर एकच पवित्र पुस्तका मुखांतर वांजला मुखांतर बायबला मुखांतर या आनी खंयच्याय एका जिणेच्या सन्निवेशा मुखांतर या आमच्याच मोतीच्या चिंता मुखान तो उलयतलो कितलें तूं आशेताय ताचें तावन तरबेत जोडूंक तितलें ताचें हजरपण ताची शिकोवण तुका मेळटली तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आमी अर्घ दिवया आमी ताची परजा गुलामपणांत या निराशेचे या अर्थनातलें जिवीत जिवोवच्याक आमकां ताणें रचलां न्ही आमकां ताणें सोडयलां त्या खातीर न्ही आमचें जिवीत सोबित करच्याक आमच्या जिविताक अर्थ दिवच्याक ताच्या जिवितांत आमी भागीदार जावच्याक परत ह्या उंड्यार वायदार येवन सोमी आमकां आपडूं आमच्या काळोखांत आमकां निवरो आमच्या जायत्या अस्खतकायांत हांव पातकांत हांव आमकां भायर येवंक प्रेरण दिवं हे बेसांव मातसो मेस्तांक फावो जावं आमेन